नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. खाजन जमिनी राखपा खातीर खाजन बोर्डाची स्थापना. प्रशासकी बिल्डिंगांचे करतले ऑडिट. नोकर भरती आयोगा वरवीं 2,500 नोकऱ्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा हे आलेक्साच्या विधानाचेर पडलो बोवाळ. मुखेलमंत्र्याचेर सारवासारव करपाची आयली पाळी. युरी म्हणटा आलेक्स उलयलो मन की बात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लॉन्च केली सीएम हेल्पलायन. येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्या खातीरूय करूं येता फोन. नॉडल अधिकारी घेतलो कागाळींची दखल. पर्यटक दलालांक लागून इबाडला गोयचें नांव. कितल्याशाच जाणांचेर केल्या कारवाय. उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून सोंपयतले विशय सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. बांगलादेशांतल्यान धांवडावन घातिल्ल्या हिंदूंचें संरक्षण करप गरजेचें म्हणटा आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक. उस्किनी बांद ते पोळे चेक नाक्यामेरेनच्या महामार्गाचे काम 6 म्हयन्यांत जातले सुरू. चौपदरीकरणा खातीर 700 कोटी रुपया येतलो खर्च. सभापती रमेश तवडकराची माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयचे दायज आशिल्ल्यो खाजन जमनी राखून दवरपा खातीर खाजन कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापणूक करपाची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्वतंत्र दिसा केली. खाजन कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट बोर्डाचे स्थापणुके वांगडाच दर एका तालुक्यांतले प्रशासकी बिल्डिंगेचे ऑडिट करतले. तशेंच नोकर भरती आयोगा वरवीं 2,500 नोकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. कम्युनिटी फार्मिंगेचेर भर दितना गोंय नशामुक्त करपाचो हावेस मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो. ते भायर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या सरकारी अधिकारी, स्वतंत्र सैनीक आनी हेरांचोय मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. गोंय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आनी पुनर्जीवीन करपाच्या दृश्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचे आमी जाहीर करता की प्रत्येक तालुक्यांत आसपी प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो आमी निर्देश दिला आनी ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचे बांदकाम करप. 12 तालुक्यांपैकी 3 तालुक्यांत आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा. उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फावंडेशन स्टोन ह्याच वर्सा भितर घातलो वयतलो. गोंयकारांक सरकारा कडेन तक्रारी करपा खातीर सीएम हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसा पासून करता. फुडल्या येता त्या काळात वेगवेगळ्यो एका वर्सा भितर 2,500 नोकऱ्यो ह्यो गोवा स्टाफ सिलेक्शन मार्फत हाच्याच पद्दतीत कॉम्पिटिटीव बेसिसचेर भरपाच्यो आसा. आमी पळयता की आमचे NDPS हाज्या मार्फत गोंय हे नशामुक्त राज्य जावचें हाज्या खातीर सरकाराचो भर आसा आनी आमचो एंटी नार्कोटीक सेल त्यानुसार खूब मोठ्या प्रमाणात कामगिरी करीत आसा. आमी पळयता की ट्राफीक मॅनेजमेंट येरादारी सुटसुटीत जावची म्हणून आमचो ट्राफीक सेल हांणी खूब बऱ्या पद्दतीन काम चलयलां. ह्या सगळ्याक शिस्त लागपा खातीर तितकीच जबाबदारी नागरिकांची आसा म्हणून हांव सगळ्या पालकांक आव्हान करता की एक्सिडंट उणे जावपाक जाय म्हणून तर ही जबाबदारी सरकाराच्या बरोबर आमी म्हणटा की आमच्या प्री मॅच्युअर भुरग्यांक लायसन्स ना त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्ही हेंय तेंच्यांनी तितकेच लक्षांत घेवचें. हेंय म्हजी सगळ्यांक विनवणी आसा. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा. ड्रग्स फक्त सनबनात मेळटा अशें ना. हे मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या विधानाचेर बोवाळ. आलेक्साच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्याक सारवासारव करपाची पाळी. आलेक्साची खंय जीब घसरली अशें मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा आलेक्स सिक्वेरा मन की बात उलयलो. देशाच्या 78व्या स्वतंत्रताय दिसाच भाजपाचो ज्येष्ठ मंत्री आलेक्स सिक्वेराची वाचाळगिरी. ड्रग्स खंय सगळ्याक उपलब्ध आसा ते खातीर फकत सनबर्न जाय अशें ना म्हूण आलेक्स उलयलो. I basically believe that drugs are today available. You don't require sunburn to come and make drugs available. They're all shouting about sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Solva. And I'm sure you'll have, some of you'll have gone to the festival. You want to tell me that I'm not right?
drugs, I believe, are available. It is our responsibility to identify those selling. Our responsibility to intimate to the police that it is available. Let us be proactive. Let us support them. Let us help them. Let us move forward and ensure that there are no drugs available. आलेक्साच्या ह्या विधानाचेर खुद मुख्यमंत्र्याचेर सारवासारक करपाची पाळी. आलेक्साची खंय जीभ घसरली. स्लीप ऑफ टंग म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. हे पळय, हांव तेजे कडेन उलयलो, ताजे एडिजन स्लीप ऑफ टंग ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो. ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें. ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळी म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम, तो तेणी तर अवेलेबल आसा म्हटलो. होच नेम सादीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फार पेटयले. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा खंय मन की बात उलयलो. सरकार ड्रग्सा सारखे गंभीर समस्येचेर खंय अजिबात गंभीर ना. एक्चुअली हा एक हेजेर कळून घेता की एनवायरमेंट मिनिस्टर पण आहा तो सिनियर मिनिस्टर आहा. ही हॅज एक्सप्रेस्ड हिज मन की बात, बट चीफ मिनिस्टर विल स्लीप, कॉलिंग इट स्लीप ऑफ टंग. And tomorrow, the BJP president Tanavade will call it Ghar Ki Baat. Environment minister basically has dialed the chief minister's helpline on the drug menace, and the helpline sleeps to sleep. Called to go start the helpline. So basically, yeah, drugs is available. Is not a जे पण मिनिस्टर सांगता आम्ही ते सांगत आहे. अँड द रिसंट जे सर्क्युलर आली होम डिपार्टमेंटाच्या डिमांडच्या वेळार आम्ही मुख्यमंत्री ते पॉइंट आउट केले की पुलीस डिपार्टमेंटा पासून ड्रग्स रेडिली अवेलेबल आहा. ह्यो सरकार फक्त ड्रग्सान स्वयंपूर्ण जाला. आणि फॉर एलेक्स सिक्वेरा इट इज मन की बात, बट फॉर सम पीपल इट इज डन की बात. So this done comes from this drugs. So hoina hoi maga dista it is a very serious issue and this government is absolutely not serious. आपाचो वेन्झी वेगस म्हणटा जर ड्रग सगळीकडे आसा जाल्यार ताचेर आटापा हाडप जांचें काम ते लोकांक बदलपाची गरज. सुरवात खंय मंत्री आलेक्सा कडल्यान जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान CM हेल्पलायन लॉन्च केली. सोमार ते शुक्रार मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 5:30 मेरेन ही हेल्पलायन सुरू आसतली. वेगवेगळे येवजणेचे पयशे जावं वा हेर समस्यां खातीर लोकांनी 9319828581 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करूं येता. नोडल अधिकारी ह्या कागाळीची दाखल घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. CM हेल्पलायन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आणि हाजो नंबर आसतलो 9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आणि एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आणि विदीन 72 अवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 अवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा आणि ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलायन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान सगळ्यो सिलेक्ट केल्यान त्यो CM हेल्पलायनीचेर काम करता. आणि ह्याची स्पेशलिटी जी आसा ही तुमचो कॉल रिसीव केल्या उपरांत विदीन 72 अवर्स परत ताका कॉल वतालो. तुवें ही कंप्लेन दिल्ली, ती कंप्लेन जी आसा ती रिजॉल्व जाल्या. ही कंप्लेन रिसीव केल्या उपरांत आमच्या 7 डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसात. त्या नोडल ऑफिसरां कडेन ती कंप्लेन वतली. नोडल ऑफिसर म्हणजे ग्राउंड डायरेक्टली तालुका ऑफिस जरी असले जाल्यार त्या तालुका ऑफिसाचेर वचून तेजी कंप्लेन रिजॉल्व करतलो. ही फक्त इतक्याच खातीर काडल्या की सामान्य गांवांतल्या मनशाक आज म्हजी गृह आधार मेळोंक ना, म्हाजें DSSYचें कितें जालें, म्हाजें DDSSY कार्ड हांवें खंय रिन्यू करपाचें, म्हाका म्हणजे जाणटेलो कोण तरी गांवांत आसता त्या खातीर म्हाजें वर्सभर जाल्यार पयशेच येवंक ना.
ह्यो अश्योय कंप्लेनी आहा लोकांच्यो ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमचो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मिस्टर वळवयकर हांणी तशें सांगलें म्हणजे अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर पावपा खातीर जो मेल करूं शकना जो व्हॉट्सॅप धाडूंक शकना आनी जाका सादी एखाद्या जर डिपार्टमेंटाक आपली कंप्लेनूय दिवपाक जाय. पर्यटक दलालांक लागून गोंयचें नांव इबाडलां. कितल्याशाच जाणांचेर कारवाय केल्या आनी उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून हो विशय सोंपयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. त्या बसना फुडें पयलो मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरून इलिगल टाउट्स ड्रायव्ह जी आमी चालू केली जी आज पर्यंत चालू आसा. कालांगूतूच बेल्टार तुमी इयर टू इयर कंपेर करून पळयात कितलेशेच टाउट ना जाले पूर्ण तरेन जावना अशें न्ही आसा अजून आनी वी नीड टू क्लिन्स देम. ती ड्रायव्ह कंटिन्युअस करप आनी टाउटिंग काडप कित्याक गोंयचें नांव ह्या लोकां खातीर वाट लागता पर्यटनाकूय त्रास जाता आनी खंत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ली आसा. मुख्यमंत्रूय क्लियर आसा की आमी इलिगल टाउट्स फाल्यां तुमच्या निदर्शनाक आयले टाउट्स आसा 1364 मारून सांगात. आमी समज पुलीस त्या टायमार पावले ना आमी एन्श्योर करता की पुलीस तेजेर उबारतले बट वी हॅव टू कॉलोबरेटिवली वर्क. सगळ्यांनी काम करपा जाय. हांव मागीर तूं जायना. हातून बरोबर काम जालें जाल्यार आमी ते इलिगल टाउटिंगूच पयले बंद जावपाक जाय. तातूंतल्यान पयलीं गोंयची सोबीतकाय सुंदरकाय आनी जे आमी गोंयकार आसा ताजेरूच पयलो खुबसो चेंजीस आमकां दिश्टी पडटा. बांगलादेशात जावपी हिंसाचारा पासून हिंदूंचें संरक्षण करप सध्या गरजेचें आसा. आयज बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांक धांवडावन घालतात देखून आमी सगळ्यांनी आमचे मतभेद विसरून एकठांय येवपाची गरज आसा. जे आमचे लोक आसा तांचें संरक्षण आमीच करपाक जाय अशें आदले मुख्यमंत्री आनी सद्याचे शेतकी मंत्री रवी नाईक म्हणटात. पण जाती धर्माचे लढप येते आमच्या देशांत जावंक जायना. आमी कितलेशे जाती धर्म कितलेशे भाशा हेजे वेळार धरून जायना. फक्त पळोवपाक देश आमी देश कसो पडटलो देश मोठी केल्यार आमी पडटले हे जाल्यार आमी पळोवपाक जाय. आनी आमचे भितर जे अवेलेबल कितें आसा आमी सगळे एकत्र येवन आमकां दिसता की आतां देशाचे प्रायम मिनिस्टर आयज फ्लॅग होस्टिंग दिल्ली करतले आनी तेच्या ह्याच उगडो मारतलो की देश एक खेळपाक जाय देशाची प्रगती जावपाक जाय. आनी हेच आमच्या गोंयांत सुद्दां आमचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सुद्दां आयज उगडो मारतले. आमी मारतात न्हू जाल्यार एकत्र या नगरी भांडण काय नाका. आमी आमची प्रगती पळोवया आमचे भुरग्यांक शिक्षण पळोवया आमची गांवची प्रगती पळोवया कशें फुडें वतले. आनी हेच आमचे जर पळयत जाय जाल्यार आमची प्रगती जातली. आमी एकत्र रावया. कितलेय आसा आमचे कडेन आमी आयज तुमकां बांगलादेशांत सुद्दां आमच्या खंयच्या हिंदू लावलेला पूण आमी सुद्दां एक विचार करपाक जाय की आमचे लोक जे आसा सगळे कडेन तांकां प्रोटेक्ट करपाक सगळे आमची खंय आसूं आमी एकत्र करपाक जाय. कोणूय भारतीय आसूं आमचे भितर कितलेशे वेगवेगळे जाती आसा ह्यो कितले आसूं पूण तरी सुद्दां एकत्र करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय सगळ्या लोकांनी प्रगती कोण करूं शकता. प्रगती ते मनीस करता देशी इंटेलिजंट बरें आसा ते प्रगती करता. आयज सगळे आमचे देशांत प्रगती करता गोंयांत जाता आनी हे सगळे हे तुमचे खातीर सगळे तुमची ही प्रगती सुरू जाता आनी आमी फुडें वचपाचे प्रयत्न करुया सगळे एकत्र येवया. उस्किनी बांद कुंकळ्ळी ते काणकोण पोळी चेक नाक्यामेरेनच्या चौपदरी महामार्गाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत सुरू जातलें. ह्या कामा खातीर 700 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलां. एक सांगपाक खूब आनंद जाता की जो नॅशनल हायवे आसा की तो उस्किनी बांद टू काणकोण मनोहर बायपास हांगा पर्यंत आसा न्ही की फाटल्या म्हाका दिसता 3-4 वर्सां ज्या तरेन एक्सिडेंट जाले ज्या तरेन त्या रस्त्याची वताहत जाली ही आमी सगळे गोंयकार पळयता आनी खूब मोठे मोठे एक्सिडेंट हाजे पर्यंत जाल्ले आसा. हाचेर तोडगो काडपाक जाय. हें सबंद काणकोणकारांक दिसतालें सबंद गोंयकाचे लोक दिसताले आनी एज ए आमदार म्हाका दिसतालें. हांवें म्हाका दिसता की ह्या टर्माक आमदार जातकच सगळ्यांत पयलीं टॉप प्रायोरिटीन जो लोकां विशय हांवें दिल्ली पर्यंत नितीन गडकरीजीक वचून हांव स्वताक वचून रिक्वेस्ट केला आनी ज्यो कांय प्रोसेस आसा न्ही ज्यो म्हज्या ऑफिसाचे थ्रू तांच्या ऑफिसाचे थ्रू ताजे ओएसडी अमोल हांगा येवन गेले आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हें काम फुडें गेलें आनी तें काम फुडें करता आसतना म्हाका दिसता की ताजे 2-3 गजाली आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. एक गजाल म्हणटा ती जी फॉरेस्टाची लँड डायवर्शन हो एक विशय आशिल्लो. दुसरो विशय म्हणटा तो लँड एक्विजिशनाचो विशय
आणि त्यानंतर बाकीचे एस्टिमेटेशन करून बाकीचे प्रोजेक्ट सुरू जातात. आणि हो 3 फेजीन आसा. एक उस्किनी बांद टू बेनोडे, बेनोडे टू मनोहर पर्रीकर बायपास आणि दापट टू पोळ्या पर्यंत असो 3 फेजींनी हे 3 स्क्रॅच जे आसा ते डेव्हलप करपाक जाय. हो विशय आमी फाटल्या 2 वर्सां पूर्णपणे लावून धरून की आजची जी स्थिती आसा ती उस्किनी बांद टू हांगा पर्यंत जे आसा न्ही की बेनोडे पर्यंत जे आसा न्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि बेनोडे टू 4 रस्ता पर्यंत आसा न्ही ती लँड एक्विजिशन प्रोसेस पूर्ण जाल्ली आसा. लँड डायवर्शनचो विशय जो फॉरेस्टाची लँड आसा तोय विशय सगळो आसा. आणि म्हाका दिसता हो सबंद प्रोजेक्ट जर पळयलो तर जाय सादारणचो की 700 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. आणि हो आमची अपेक्षा आसा की फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर आसा प्रत्यक्ष काम सुरू जातली आणि लोक वाट पळयतले आणि लोकांक वेगवेगळ्या फेजींतल्यान आमी जें काम चल्लां. लाडफेच्यान बेपत्ता जाल्ले प्रेमवती सगूण परवार ह्या जाणटे बायलेची कूड निमणे सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल कांय दीस जाली बेपत्ता आशिल्ली. लाडफेच्यान व्हांवपी व्हाळांत बेरेस्तारा तिची कूड सापडली. लाडफे गांवांत रावपी प्रेमावती सगूण परवार ही जाणटी बायल फाटल्या 4 दिसांच्यान बेपत्ता आशिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या आयतारा सांजेच्या वेळार ती घरांतल्यान भायर पडिल्ली. ती परत घरांत येवंक नाशिल्ली. प्रेमावती परवार ही जाणटी बायल बेपत्ता आसा अशी कागाळ दोडामार्ग पुलीस चौकेत नोंद जाल्ली. फाटल्या 4 दिसांच्यान प्रेमावती परवार हिचो सोद सुरू आशिल्लो. बिरेस्तारा सोनार भाट लाडफे वाठारांत व्हाळांत तिची कूड उफेतना नदरेक आयली. हे विशीं पुलिशेक कळटकीच पुलिशेन घडणूक थळार येवन कूड ताब्यांत घेतली आनी उपरांत पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळी धाडली. प्रेमावती परवार हिका मरण नेमकें कशें आयलें तें कळूंक ना. मात तिणें व्हाळांत उडकी मारून जीव दिलो आसूं येता असो एक अदमास आसा. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लामगांवच्या माथ्याचेर आशिल्ल्या वेदांताच्या मायनिंग पिटा पासून आपत्ती कोसळची न्हय ताका लागून आमदार ह्या नात्यान हांव नेमान मायनिंग पिटाच्या स्थिती विशीं फाट पुरावो करीत आसा. मायनिंग पिटाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देशूय सरकारी अधिकाऱ्यांक दिलेले आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें म्हटलें. दिवचल शहराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्या वयले मायनिंग पीट दिसान दीस धोकादायक जायत आसा. ह्या मायनिंग पिटाची पालसाण कोसळत आसा. ताका लागून लामगांव सयत दिवचलच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. संबंधीत यंत्रणेन वेळारूच उपाय योजना करून लोकांचो भंय पयस करचो अशी मागणी लोकां कडल्यान जावपाक लागल्या. ते फाटभुंयेर आमदार दोतोर शेट्टी हांणी आपली भुमिका स्पश्ट केली. मजगतीं मायनिंग पिटा पासून आपत्ती कोसळची न्हय देखून ह्या पिटांतल्यान पंपिंग करून उदक भायर सोडपाचें काम चालू आसा. मायनिंग पिट्स आसा हे सगळे डेंजर आसा. हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी सरकारान डेप्युटी कलेक्टर सरकार प्रत्येक गोष्टी काळजी घेवपाक आमी फॉलो करता. हांव पर्सनली फॉलो करता. सो हे आसा पूण कंपनीची कितली एकाउंट सगळे आसा अशें आमी कोणाक सोडटा सगळ्यांक घेवन तुमच्या की बाबा जेन्ना खूब ट्रेडींग जाता तेन्ना तुमी कमी करपाची हाय टायड आपल्याक कमी करपाची तुमी रिपोर्ट मंथली काडपाचे एवरीथींग म्हणजे सगळें आमी फॉलो डेली करता अप टू डेट सांगपाचें आमकां गरज ना. डे टू डे अभ्यास आसता कळ्ळें. ऑफिसर्स करता टॅक्निकल हांव आपल्याक टॅक्निकल मनीस करता. ते जे सांगता ते हांव पळोवपाक. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
राजकारण्यांच्या आशिर्वादान विविध राज्यातले उद्योजक गोयचे जमिनी हडप करतात, ताका लागून दोंगर कापपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. जमनींचे झोन बदलतात. भ्रष्ट राजकारण्यांचेर कारवाय करून मुखेलमंत्र्यांनी जर बेगोबेग असले प्रकार आडोवंक ना जाल्यार गोयची अवस्था आनीक वायट जातली. देखून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पयलीं भ्रष्टाचारी राजकारण्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें केला. Anyone do the hill cutting, the Talati will be the responsible. How you look at this? See, Talati holding Talati is one responsible, but this is a nexus between politicians. This cannot happen without the connection of politicians. Politicians are promoting this. First of all, he should take action on politicians who are promoting this. Hill cutting cannot happen. It might be the sarpanch, it might be elected members. How many people or how many politicians are involved in this real estate? How many are involved in changing their zones? How many are involved in this TCP? So this is basically आम्ही highlight केलेले. हिंगा जाय ते opening batsmen आशिल्ले to make this during this BJP government. This opening batsmen मध्ये त्यांना तेमी bold केले. थोडे open close घराको आहे. So if you look, the amount, the biggest thing is alienation of Goa's lands, and we need to protect this. Special status दितले म्हणून प्रधानमंत्रीन सांगलेले आमकां 2014 what happened to that? Instead of that, हे सगळे शर्मा वर्मा आनी इंगेली ही सगळी कर्मा हे बंद जावपाक जाय. बंद जाल्यारूच म्हाका दिसता आमचें गोंय माणकुलें गोंय आमी सांबाळपाक जाय. खंडणी आणि नेणट्या चल्याच्या अपहरणा प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी बेताल भाटीच्या मार्कोस मेनिनो डिसोजा हाका अटक केल्या. पुलिसांनी मार्कोस हांच्या आड खंडणीची मागणी, नेणट्या चल्याचे अपहरण आणि शस्त्र बाळगिल्ल्या प्रकरणी गोंय बाल कायद्या सयत वेगवेगळ्या कलमां खाला गुन्यांव नोंद केला. तशेंच दुबाविता कडल्यान गुळयां सयत 2 पिस्तोलाय जप्त केल्या. आज सकाळी कोलवा पुलिसांनी केल्ल्या एका कारवाये भितर बेतालबाटीच्या मार्कोस डिसोजा हाका तांणी अटक केल्ली आसा. ताजे कडल्यान कोलवा पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ताजे कडल्यान 2 बंदुकोय जप्त केल्यो आसात. तातूंत भितर ते म्हणटात की बुलेट्स आसात, कारतुसो ज्यो हाका लागतात त्योय आसात आनी त्यो सगळ्यो अटॅच केल्ल्यो आसात. मार्कोसाक अटक करपाचें कारण म्हळ्यार मार्कोसाचेर एक कंप्लेन आयिल्ली आनी ताजे प्रमाणे ताका खंडणी, त्याच बरोबर किडनॅपिंग आनीक बेकायदेशीर रित्या शस्त्रास्त्र बाळगल्ल्या प्रकरणी ह्या प्रकरणा खातीर ताजे कडेन अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मार्कोसान 8 तारखेक एक अल्पवयीन भुरग्याक आपल्या घरांतल्यान किडनॅप केल्लो आनी ताजे कडल्यान ताज्या आवय कडल्यान 7 लाखाचो डिमांड केलो. जेन्ना आवय हे 7 लाख दिवपाक गेली तेन्ना तिका थंय तिणें विनयभंग केलो आनी तांकां वायट उतरां वापरलीं. हें सगळें प्रकरण तिणें जेन्ना पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली तेन्ना आज कोलवा पुलिसांनी जी एक्शन घेतली तातूंत मार्कोसाक अटक केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. वन नेशन वन इलेक्शन समान नागरी कायदो ही काळाची गरज आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें म्हटलें. 78व्या स्वातंत्र्य दिसा कार्यावळी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें लाल किल्ल्या वयल्यान देशाक संबोधीत केलें. लोकसभा वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें लाल किल्ल्या वयल्यान हें पयलेंच भाशण आशिल्लें. आपल्या 3ऱ्या कार्यकाळात खंयच्या ध्येय धोरणांचेर काम जातलें हाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आपल्या भाशणांत उल्लेख केलें. सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है. उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे. एक ही स्वर था, वंदे मातरम. एक ही सपना था, भारत की आजादी का. 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है. वो हमारे पूर्वज थे. सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था. अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो
140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मायकल लोबोक भाजप ही धर्मशाळा न्हय अशें शर्माव सांगपी सदानंद शेट तानावडे हाणें मायकल लोबोच्या घरा भेट घेतल्या उपरांत पलटी मारली। मिडियान खंय मायकलाचो स्टेटमेंट मिसकोट केला अशें तानावडे म्हणटा। तांच्या मदलो गैरसमज पयस जालो असो आतां तानावडेचो दावो आसा। हाचेर उलयतना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा लोबो तानावडे मदीं सेटलमेंट जालो। थोडे राजकारणी तियात्रिस्टा सारखे असतात, ते कितें स्टेटमेंट करता आनी घरा वचून सेटलमेंट करता, घर की बात अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान केली। तशेंच फाटल्या दिसांनी सभापती हांणी खेळा मंत्री गोविंद गावडेचे स्टेटमेंट केल्लो, उपरांत घरा वचून सेटलमेंट केले, देखून ह्या सरकाराक लोकूच जाप दितले अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें। Talati holding Talati is one responsibility, but this is a nexus between politicians. This cannot happen without the connection of politicians. Politicians are promoting this. First of all, he should take action on politicians who are promoting this. Hill cutting cannot happen. It might be the sarpanch, it might be elected members. How many people or how many politicians are involved in this real estate? How many are involved in changing their zones? How many are involved in this TCP? So this is basically आमी highlight केलेले. हिंगा जायते opening batsmen आशिल्ले to make this during this BJP government. This opening batsmen मध्ये तांकां तेमी bold केले. थोडे open close घराको आहाय. So if you look, the amount, the biggest thing is alienation of Goa's lands, and we need to protect this. Special status दितले म्हणून प्रधानमंत्रीन सांगलेले आमकां 2014 what happened to that? Instead of that हे सगळे शर्मा वर्मा आनी इंगेली ही सगळी कर्मा हे बंद जावपाक जाय. बंद जाल्यारूच म्हाका दिसता आमचें हें गोंय माणकुलें गोंय आमी सांबाळपाक जाय. सी जे हे पॉलिटिशियन आहाय मरे थोडे तियात्रिस्ट आहाय, नॉट तानावडे पर्सनली बट थोडे तियात्रिस्ट. ते कितें स्टेटमेंट कोताय मागीर तें घरान सेटलमेंट जाता तेंगेलें. स्पीकरानूय स्टेटमेंट केल्लो अगेंस्ट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मागीर घर की बात हो गई. रातों में सब चेंज हो जाता है. अभी सब सेटलमेंट हो गया है. जो डिमांड था वो सेटल होके कल सेटलमेंट हो गया है. अभी कुछ नहीं होएगा. अभी थोड़ा 1 महीने के बाद और एक स्टेटमेंट आएगा. सो ये आई थिंक द पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग एट दिस पॉलिटिशियन एंड दे हैव नो एंड द पीपल विल गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाय. इसलिए सेटिंग अंडरस्टँडिंग जायत चोयला हेज मुखारें चलपाना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.